आमी बसका घेवन साळगांवान उदकाचो प्रश्न सोडोवपाचो यत्न केला। आमी उदक सारकें मेळना म्हण संबंधितांच्या कानार घाले। त्या प्रमाण ताचेर पाठपुरवठो करून अस्नोडाच्यान अडचणी कडेन काडीत साळगांवां उदक पावोवपाचो यत्न केला म्हण आमदार जयेश साळगांवकारान उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। लोकी जेन्ना मिटींग घेतली आमी एवरी वाल जे ऑपरेटर्स आसा ते वाल ऑपरेटरांच्या पोतान म्हणजे फ्रॉम सीईज लेवल टू एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर, ऑपरेटर्स, सुपरवायझर्स सगळ्यांची कंबाईन मिटींग केली आणि चीफ एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराच्या ऑफिसान केली आणि त्या ऑफिसान आमी तेच्या निदर्शनाक हाडलें की कंटिन्युअस जशें ना पळय आतां कितें आसता की जर ऑपरेटर जाल्ले तो म्हणटा आपल्याक उदक पडोवना, फुडें चल्ले तो आपण म्हणटा उदक सोडलां तेणी आनीक उदक डायवर्ट केला आपल्याक खबर ना, ताका लागून कंबायन सगळ्यांची तुमी आन्सरेबल एकामेकाक ब्लेम करते म्हणून एकामेकाक समोर रावन तुमी रिस्पॉन्सिबिली आन्सर करा जाल्यार अशें जावन की आमी सर्टन डिफेक्ट्स आमी थंयसर त्या मिटिंगेन आमी सोदून काडले। तशेंच जे अस्नोडेच्यान सर्टन एम्युनिटी कमी जाल्ली आसा, तर कमी एम्युनिटी कित्याक जालें तर सम वर्क इज गोईंग ऑन इन अस्नोडा आणि तेंच्यांनी ऑल्टरनेटीव म्हणून ताका दुसरे कडल्यान उदक पंप करपाक स्टार्ट केल्लें आसा। ते मिटिंगे उपरांत विदीन 24 hours आमी रेग्युलर फॉलोअप केलो आणि विदीन 24 hours आमकां जे 140 पडलेले उदक ते 250 म्हणजे 110 अशी जंप घेतलेली आसा। आमचे बेऱ्याची वॉटर टँक आसा जावं दुसरे वॉटर टँक आसा हांगासर आमकां ओवरफ्लो मेळ्ळो। आतां हे ओवरफ्लो जर आमकां रेग्युलरी मेळ्ळात जाल्यार आमी सफिशंट उदक ऑल्टरनेट डेज आमचे डिमांड असो ना की आमकां 24 वरां उदक जाय जावं 12 वरां उदक जाय। पयऱ्यांच्यान एकदां आमकां उदक मेळटा, ऑल्टरनेट डेज एकदां उदक मेळटा। ते ऑल्टरनेट डेज 2 वरांचें उदक आमकां 2 वरां रेग्युलर दिवचें। लोक एक जर आमचो जर एक ऑल्टरनेट जर चुकात जाल्यार आमकां कंटिन्युअसली 3 दीस उदक आसना, तर 3 दीस जर 2दा चुकला जाल्यार 6 दीस उदक आसना। तर सेम परिस्थिती फाटल्या फावटी जाल्ली आणि लोकांक आदले सारक्यो आमच्यो हॉटेल बायो ना, इंडस्ट्रियल इस्टेटाक लागून जावं आनीक दुसरो आनीक कारणाक लागून हांगासरले वॉटर कंटॅमिनेट जाल्लें आसा। ताका लागून कंटॅमिनेट जाल्लें आसा। उदकाचो जो क्वॉलिटी आसा ही डिग्रेड जालेली आसा। ताका लागून वी आर सोलली डिपेंडींग ऑन द PWD सप्लायड वॉटर। ताका लागून तेंच्यांनी अस्नोडच्यान जी डिफिकल्टी आसा, फॉल्ट आसा ती सॉल्व करीत करीत ते आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी पर्यंत तेंच्यांनी उदक दिवपाचो आपले जे प्रोसेस आसलो तो आमी कंप्लीट केलो आसा।